गायस म्हाका कोणी सांगला की आयज थंय खंय बरे स्टॉलांनी खंय कपडे येयल्लेले आसा. म्हाकाची परत जाली शॉपिंग चालू. गावता गो कितें गावता. म्हाका जाल्यार भंय दिसता रे बाबा हेतून. सो गायस तुमकां खरें सांगो 200 रुपयांक बरी बरी टी शर्टां आहा. दोन ब्लॅक टी शर्टां बरी दिसता पळय, बरी दिसतात. आणि तुमकां खरें सांगून गायस म्हाजे कडेन आयज एक दुखद घटना जाल्ली. सो गायस आता तुमकां हे टी शर्ट घालून दाखयता. ते टी शर्ट हो जॅकेट म्हणी मग. हा गायज आमी परत खंय येयल्या गो. आयज आमी परत येयल्लेली आसा ओल्ड गोवा फेस्टाक. त्या दिसा आमी येयल्लेली तेन्ना आमकां कपडे गावोंक नासले आणि आयज आमी येयल्या कपडे घेवपाक. सो गायज म्हाका कोणी सांगला की आयज थंय खंय बरे स्टॉलांनी खंय कपडे येयल्लेले आसा. सो लेट्स सी. आनी खूब कितें कितें येयला खंय पळोवया कितें मेळटा पळय तें खरें काय फट्टें आतां कळटलें न्हू. हय गायज फाल्यां जावन आसा ओल्ड गोवाचें आमचें फेस्ट आणि आयज न्हू तुमकां खरें सांगून गर्दी खूब कमी आसा. गेल्या वर्सा तशेंच जाल्लेलें फेस्ता दिसा आनी फेस्ताच्या आदले दिसा गर्दी खूब कमी आसलेली. पूण हेच आमी 4 दीस पयलीं येयल्लेले आनी खरें सांगून गायज चलपाक सुद्दां जागो नासलो. आतां आयज मातशी गर्दी कमी आहा. आय डोंट नो वाय. म्हाकाची परत जाली शॉपिंग चालू. गावता गो कितें गावता. फक्त पळयताय मगो तुका घे काय सो ना. गायज तुमकां खरें सांगू म्हाका न्हू काळ्या कलराचे कपडे इतले आवडटा ना कित्याक की काळो कलर म्हाजे सूट जाता. काय काय हे पळय टी शर्ट पळय काय बरें हें घेतला पळय स्वेटशर्ट. हुडी खंय घेतल्या पळय हुडी. आनी तेका मदीं चेन बीन आहा बरी दिसता पळय. दोन ब्लॅक टी शर्टां बरी दिसता पळय, बरी दिसता दोन टी शर्टां ब्लॅक कलर बरी दिसता ना. आयज बरेंच कितें कितें घेता आनी हें घे तें घे करून म्हाका घालता बरें आयज टोपी. म्हाजी गेल्लेली बरी घरा. ना 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 ना. सो गायज तुमकां खरें सांगो 200 रुपयांक बरी बरी टी शर्टां आहा आनी हांव घेत सुद्दां. आनी अवीक बाबड्याक काय मेळना. अवी म्हणटा आपणाक घालता खंय हांव फोंडान खंय तेका काराक घालून घालून. हांव खूब आयज शॉपिंग करतलें. सो गायज म्हाका फायनली कपडे गावलेले आसा आनी 2 कपडे घेतलेले आसा आनीकूय हांव घेतलेले मज्जा. आमी येयल्या भितर स्टॉलांनी. ही अवीन गेल्या वर्सा घेतलेली. ही फक्त एकदाच घालून उडोवपाची रे हवी. शर्ट पळयात गायज. अवीक आता बारीक जाला न्हू त्या खातीर अवीक आता बरे बरे शर्ट फिट जाता. ऑल क्रेडिट गोज टू मी गायज. आवय कितले फास्ट घुवता रे ते बाबा म्हाज्या. म्हाका जाल्यार भंय दिसता रे बाबा हेतून. भंय दिसता उलटी कशी जाता भितर बसल्या काय. तुका रे हवे काहीच पडलेलं सो गायज आमची फेरी भवन जाल्लेली आसा आनी आतां आमी येयल्या गोबी मंचुरियन खावपाक. आनी अवीन ऑर्डर केल्लेले आसा स्वीट कॉर्न तेजे फेवरेट सारके. हे पळयात गायज स्वीट कॉर्न खाता पळय. आणि माझी अजून गोबी येवंक ना. बेडशीटां बीन आहा. ही होतो यो न्हू रे हवी इलास्टीक आसता ते. सो गायज आमची शॉपिंग बी जाल्लेली आसा. आतां आमी वयता घरा कडेन. तर हवी आयज आकात म्हाका बरी टोपी घातल्या सारकी पावरफुल. आयज अवीक चड टोपी घालूंक ना गायज. खूब सवाय आसले न्हू. फक्त 200 रुपयाची टी शर्टां घेतल्या तितून व्हडले खंय हांवें काराक घातला सारखे न्हू. चडूच हांवें तुका व्हडले मागला नायकी ऑर गुची समजे रे बाईकी हवी. A few moments later. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी तुमकां तर खबरूच आसा की आयज आमी गेल्ली ओल्ड गोवा फेस्ताक. आनी तुमी तर सारकी एक्सायटेड आसतली न्हू हांवें कितें कपडे हाडला ते पळोवपाक. हय गायज हांव बी एक्सायटेड आसा ते घालून पळोवपाक म्हाजेर की कशें कितें दिसता तें. म्हाका सारको सोबर जायना. आनी तुमकां खरें सांगूंक गायज म्हाजे कडेन न्हू आयज एक दुखद घटना जाल्लेली. ती तुमकां कितें तें मागीर सांगता. सो गायज पळय हांवें म्हाका बरे हुडी घेतलेले आसा. हे सारके म्हाका सवाय हुडी जाल्यार जॅकेट कितें हे जॅकेट गायज पळयात जॅकेट. आता जॅकेट म्हणजे हे जॅकेट घेतलेले आसा. तू जॅकेट म्हणटा हायन घेतला गायज हायन
सारखी सवय म्हाका पडलेली पण तुवें जॅकेट म्हटलें आतां हांवें जॅकेट म्हटला तुवें जॅकेट हांवें म्हटलें जॅकेट म्हटला तुवें जॅकेट ना म्हटलें हांवें जॅकेट म्हटला तुजी आवय जॅकेट म्हणटाली ताका जॅकेट ते जॅकेट घेतला तिणें मागीर हांव जॅकेट तुमकां दुसरें दाखयता दुसरें जॅकेट दुसरें हे पळयात गायस हें दुसरें घेतला तिणें हे टी शर्ट एंड टॉप घेतला पळयात काय top बरें घेतला. दिसता ते हें लांब जॅकेट हातीचे हें ना, जॅकेट? हे टॉप टॉप घेतला तेणें टॉप आनी आणि हें जॅकेट हे पळयात गायस हे जॅकेट? स्लीवलेस टॉप हे स्लीवलेस जॅकेट न्हू तें हे हांव आतां फटाफट पण आतां जॅकेट न्हू नो हे टॉप 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 आणि गायस तुमकां दुखट घटना कितें जाल्या ते सांगूंक हां सो गायस तुमकां तर खबरूच आसा न्हू पयलीं आपणाक इतल्यो चप्पल घेतल्या म्हारग हांवें न्हू अभी फक्त एकूच सांगलेलें की म्हाका बी न्हू पुमाच्यो वाणो जाय ह्यो पळयात गायस ह्यो पुमाच्यो वाणो पिंक कलराच्यो आनी अजून तुमकां खबर आसा कितें केलें तें ह्यो हाडून दिवच्या जाग्यार म्हाका आयज फेस्ताक घेतल्यो ह्यो घेतल्यो म्हाका तेणें. पुमा मुगो त्यो डुप्लिकेट घेतल्यो गायस डुप्लिकेट पुमा मुगो त्यो 80 हजाराच्यो वाणो घालता आनी म्हाज्या खातीर कितें तुजे कडेन 1,500 ना म्हाका दिवपाक? हे सारखे ब्रँडेड आनी हे पुमा पळय, मुगो हे घेतला आनी म्हाका कितें सांगतना कोणाक कळचें सुद्दां ना ओरिजिनल काय डुप्लिकेट हे पुमा मुगो पळय काय बरें हे पळय काय बरें पुमा म्हणून बरयल्लेलें आसा पुमा म्हणून मागीर हे ट्रान्सपरंट आहा हे पिंक आनी रेजर 36 सायज बीन म्हणून सारखे बरयल्लेले आहा मागीर आनीक कितें जाय तर तुका जाल्यार तूं बी पुमा आनीक कसले आसता तर बी असले डुप्लिकेट ते तू पुमा दाखयता तेजेर कितें असले पुमा वयर बरयल्लेले आसा ना पुमा हेजेर बरयल्लेले आसता पळय, मुगो हे पळय, हे कितें हे कितें हे आनी हे पळय गो हे काय बरें दिसता पळय हे कितें कॉलवात कशें दिसता हे कॉलवात हे पळय गो काय बरें ओरिजिनल पुमा तुका मेळलेले आसता फकत 200 रुपया मार मजा आता काय तुमकां खरें सांगूं गेले आपणाची एक चप्पलूच 80 हजाराची तेतून 80 हजारान न्हू हांव 3 वर्साचे म्हाका कपडे हाडून दवरपी ह्यो न्हू दिसता तसो ना गायज पळयात गायज म्हाका डुप्लिकेट घेवन दिला तेणे आसताय कितें हांवें कितें हाडलां तें तुमकां दाखयता पळय हें हांवें हाडलां एक एंटिना ओके मागीर हांवें हाडला एक पॉवरफूल तगडो डिवायस हो हांवें केला हे शेल हाडला आनी बाकीचे सगळें हांवें केला कितें केलां तें तुमकां हांव सांगतलो स्टेट यून सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता हे जावन आसा म्हाजें फर्स्ट ते टी शर्ट पळयात गायज कितले बरे दिसता अभी कशें दिसता हे सारखे सांग रे अरे अभी कशें दिसता सो गायज अभी तर सांगचो ना हे टी शर्ट कशें दिसता नारकासूर गो तुम्ही कमेंट करून सांगा ते टी शर्ट कशें दिसता ते ओके आनी हे कितल्यांक घेतला तुवें हे टी शर्ट घेतलेले आसा फक्त 150 रुपये 150 रुपये सो गायस आता तुमकां हे टी शर्ट घालून दाखयता ते टी शर्ट हो जॅकेट म्हणी मग जॅकेट घालून दाखयता जॅकेट मनशान माझी तकली केल्लेली आसा इरार सारखी तुवें जॅकेट करी मग आतां टी शर्ट जालें तें हे हांव घालता मग घाल मग तर वखताय कित्याक मातशी चेन उक्ती करून दी हांवें जॅकेटाची ओपन जायना जालें ओपन जॅकेट घेतला तेणी जॅकेट पळयात गायज कशें दिसता बऱ्या तुझे जॅकेट गायज सांगा सारको सोरोप कोवा सारको जॅकेट घालून गायज तुम्ही सांगात हे जॅकेट गायज तुम्ही सांगा हे सारखे कोण काय दिसता पळय ते क्रोकोडायल को दिसता काय गाइस ये जैकेट माझ्यावर बरं कास्ताच दिसता कितें सांग माझी गाडी सत्संग में जाते हैं प्यारी समझ गई सांगाच गाइस बरं दिसता नो हय बरें मातशें आरशेन पण यो हय पळोवन यो बरें सो गाइस आता हांव घालपाक वयता माझे थर्ड टॉप लांब हातीचे टॉप गाइस पळयात हे जावन आसा माझे थर्ड टी शर्ट आणि हे म्हाका अशें दिसता की म्हाजेर हे खूब बरें दिसता हे टी शर्ट बरें दिसता न्हू बी हय सामके सारकें तशें चुडेल गई
गायज तुम्ही सांगा तुमका खंयचे टॉप आवडले ते अवी काय म्हाका सारखं सांगचो ना आणि हे म्हाका आवडले म्हणटा ते तुझे मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह पुमा कितें आहा दूर से देखा तो गुची नजर आया सामने से जाके देखा तो पुमा नजर आया हाथ में पकड़ के देखा तो क्या ले काय ना म्हाका बी जाय क्या ले म्हाका बी मारक ते वानो चल जालें तुजें आतां शो जालो हांव आतां एडिटींग करता ओके गायज सरप्रायझींग न्हू हांव तुमकां बारीक दिसता येस तुमकां खबर आसा हांव बारीक कित्याक जाला पळय तो कित्याक रिजन आसा तें सो बिकॉज ऑफ दीस यू नो म्हाजें तें पोस्टपोन जातालें हांव कितें कोणाक डोनेट करपाचो आहा पळय तें सो फायनली इट्स ऑन ट्रॅक सो लेट्स कीप इट अ सायड आयज आमी गेल्लेली सेंट फ्रांसीस झेवियर जो आमचो गोंयचो साहेब ओके तेज्या फेस्ताक आनी तुमकां सांगू अनएक्सपेक्टेड झिरो क्रावड कितें म्हणटा सारको झिरो क्राऊड गायज कोणूच ना थंयसर कोणूच ना खूप कमी फक्त खरें सांगूंक गायज थंयसर घाटिया दिसताली खरेंच गायज तेच समज डिस्को पार्टी बिटी आहा जाल्यार गोंयचे लोक आमचे सारखे इतले चिक्काड उबे जातले आसले आनी बाबडे ते येदे व्हडले हे आसा यू नो वान्स इन अ इयर येता देवाचे आमकां इतले ब्लेसिंग्स मेळटा थंय लोकूच ना आनी आमी थंय वचोन ब्लेसिंग्स घेवन येयली कॅमेराज अलाउड ना तुमकां खबर आसा भितर कॅमेराज अलाउड ना म्हणून इट वॉज अमेझींग फील बट तुमी कोणी तुमच्या फॅमिलीक घेवन तर थंय वचोंक सोदता ल्हान ल्हान भुरग्यांक फील फ्री टू गो कित्याक कांयच ना गर्दी ह्या फावटी कांयच गर्दी ना आयज तुमी पळयता आयज तुमकां खबर आसा आयज 2 तारीख 2 काय 3 गो आयज 3 तारीख 3 तारीख सो 3 तारखेक म्हाका दिसता आयज आसा ते न्हू फेस्ट आयज मेन न्हू आयज आयचो हय. दीस मेन सो कांयच ना हे कांयच ना क्रावडूच ना सो तुमी फील फ्री तुमी बरे भशेन वचा थंय सुशेगाद एन्जॉय करा देवाचे ब्लेसिंग्स घेयात भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन वचा जाल्यार तुमी अशें चिंतूं नाका की खूब क्रावड आसतलो म्हणून क्रावड कांयच ना तुमी जाय तशें शॉपिंग करूं शकता थंय अंकितानूय शॉपिंग केला म्हाका कांयच मेळोंक ना म्हाका ते दीस एक शॉर्ट मेळ्ळो पळय तो आनी कांय ना आनी थंय बरें कांयच गावोंक ना म्हाका ओके Yeah. आनी गायज तुमकां हांव सांगूंक शकता तुका सांगूंक सोदता की आयज हांवें इतली म्हारग वस्त घेतल्या पळोवंक शकता तुमी पुमा तर गायज डुप्लिकेट पुमा म्हाका घेवन दिला रेडी पुमा हांवें ताका सांगलेलें ओरिजिनल ते म्हाका घे म्हणून फ्लिपकार्टाचेर पूण हेणी म्हाका हे घेतला 200 आता रुपयाचे फ्लिपकार्टाचेर कितें येतलें कितें ना तें आमकां खबर ना न्हू पूण आमी कितें केलें हांवें ताका डायरेक्ट घेवन दिलें फुड्याच्या फुड्यान कसलें जाय तुका पळय म्हटलें पुमा दिसलें तोंडा फुडल्यान पुमा हाडलें आनी गायज म्हाका थंयसर कितें म्हणटा ना हे चप्पल घाल खंय कोणाकूच कळचे ना ओरिजिनल कशें कळटलें कशें कळटलें तुमी सांगा पळय पुमा म्हणून तर बरयला तेजेर काय अशें बरोवंक ना न्हू आबी बास तेजेर पुमा बरयला आबी बास बरोवंक ना मागीर जालें न्हू आतां तूं हिरोईन आतां हे घालून तूं अशें शायनींग मारतलें रोडार आवय अशें बीन चलतलें पळय तुझ्या वाड्यांची हांव वाट लायना जाल्यार म्हाजें नांवूच तूं चेंज कर तुका सांगता पळय पुमा ते पुमा हाजेर म्हाकाय सांग हेजेर कितें बरयला सुक्का बरयला पुक्का बरयला ना न्हू बरयला कितें पुमा बरयला म्हणजे ते पुमाच जालें ना ना गायज म्हाका रडपाक येता गायज रड ना रड न्हू खरेंच गायज म्हाका रड हांव जाणा तुका खुशीके हांसू म्हणून तुका इतले पावरफुल पुमा मेळ्ळ्या म्हणून तूं रडोंक सोदता रड म्हाका खरेंच रडपाक कशें दिसता तू सो गायज हेका रोड्यांनी थंय आमी तुमचो टायम वेस्ट करता आसतली न्हू आनी गायज आमच्या चॅनलाचेर सबस्क्रायबर 11,000 जावपाचे आसा खंय आसात भावनो तुमी व्हिडिओ सोदीत पळयतात तुमी टाक 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 करून सबस्क्रायब कित्याक करिना वचा आनी सबस्क्रायब करा मातसो मोग दाखया आमकां यू नो तुमचो एक सबस्क्रायब करप म्हणजे आमकां इट्स अ बीग थिंग आनी एक सबस्क्रायबर करून आमी ह्या लेवलाचेर पावलेले आसा तुमचो आनीक मातसो सपोर्ट आमकां आनीक मातशें वयर व्हरतले सो प्लीज कायंडली सबस्क्रायब लायक शेअर न्हू आनी सगळ्यांक तुमच्या फ्रेंड्सांक फॅमिलीक आमचे व्लॉग्स पावया हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टील देन तुमी फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरूं नाका हें घालून आग बरें सारकें कॅट वॉक करतले
गाईस तुम्ही सबस्क्राईब करून ना आले फटाफट वाचात आणि सबस्क्राईब करा कॅट वॉक बाय बाय